हाय फ्रेंड्स, येवकार तुमकां आमगे चॅनलाचे गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर सदांचे भाशेन हांव अलादीन तुमचे मुखार येयला आनी तुमकां सगल्यांक अलादीन चिनी येयला तुजे मुखार आनी तुमकां सांगता व्हॅलेंटायन 2 टिप्स. हॅलो फ्रेंड्स, येवकार तुमकां. सो आजच्या दिसा तुमकां भरपूर बेस्ट ब्लॉगर आनी हो ब्लॉगर तुमी चोयतली, लायक करतली, शेअर करतली, कमेंट्स करतली म्हणून आशें रावता आनी गासो स्टार्ट करता आमगे ब्लॉगर. येवकार तुमकां फ्रेंड्स, आज व्हॅलेंटायन डे आनी तुमकां सगळ्यांक विश करता हॅपी व्हॅलेंटायन डे आनी गॉड ब्लेस यू. आनी तुमी आज स्पेशल डे तुमी चोडां वा तुमगे गर्लफ्रेंडा वायफ गिफ्ट दिता जाल्यार सामान दिये आनी तो तुमी नोट कोन्न दवरे हुज दिसा दिलो तो कळ्ळो तुका. आज कितो तारीख? 14 तारीख. तरीका भीक मांगने का 14 तारीख आनी हाल तुम काजो जाले मोगा न्हू, काजो जाले थोडे काजो जाले थोडे काजो जायनाय थोडे काजो जाले काजो जायनाय. सो फ्रेंड्स, काजो जातली मागीर बायल म्हणटल्यो अरे ती म्हाका विश केला ना. मागीर तूं कितें म्हणटा जाणटो काजो आतां जाणटें जालां आतां आनी विश कोन्न कसो फायदो. काजो जास्त पयलीं विश व्हॅलेंटायन आनी काजो जास्त पयलो मागीर व्हॅलेंटायन, सगलो व्हॅलेंटायन एकूच. सो फ्रेंड्स, आम काजो जात्री आम चड बिजी आसताय. कित्याक बायल म्हणटलो कित्याक काय मू आम जोडूं वयताय, आम काम कोताय आनी कोणा पासत तूं तुजे पासत तुम चिंतूं जाय. व्हॅलेंटायन डे तुम करपा जायो घरा जावन, आम करपा न्हू. तुम आम गिफ्ट दिवपा जायो कित्याक आम तुजे पासत सॅक्रिफायस कोताय कळ्ळें तुका. आनी तें चिंताय आनी काजो जातले न्हू पयलें तेंका सांगाय एशें को आहा म्हूण. आनी हो ब्लॉग तुम चोयल म्हूण तुमकां काळजान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आनी कितें सांगतलो आनी राव एक मिनट, म्हगे फ्रेंड आहा तो सांगतो तुमकां. सो फ्रेंड, आतां स्पेसान आहा वयर आहा. सो म्हाका तूं मोडकोताय आसतली कोण तो एलियन्स. ओके, बिस्ता लोकां बेजार करना, बेगी स्टार्ट कर. तुमगे फ्रेंडान सांगितला 2 उतरां सांग म्हणून. चोय फ्रेंड्स, आतां थिंगा हांव वयर सावन म्हाका दिसचें पडटा जाकी बाकरागे भाटांक थिंगा जायते रान आहा आनी तुमी थिंग डेटी वचपा व्हॅलेंटायन डे प्लीज वचनाकाय. कित्याक अभी मजा आएगा ना भिड़ो. CCTV कॅमेरा घायलो आहाय आनी तूं व्हायरल जाले जाल्यार व्हॅलेंटायन डे तुमगे सगळो पेड्या जातलो. सो सामान वसाय बरें गो व्हॅलेंटायन कोराय, बरें बिचीचे वसाय आनी डॅश डॅश कोराय आनी मागीर रॉंग कितें कोनाकाय. ओके फ्रेंड्स, आनी हिंगासो मोग आसूं तुमी म्हगे ब्लॉगर चोयल म्हूण आनी फ्रेंड तुमकां लास्ट 2 उतरां सांगतले ती मातशें आयकाय. आनी हांव वयतां कळ्ळें तुका. म्हाका जायत काम हांव चोवपा सोदतां हिंदी येवपा. हिंदी येयलो हांव पयर फाटीं पूण मेळना म्हाका. सो फ्रेंड्स, मोग आसूं आनी गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर ह्या चॅनलाचेर सबस्क्रायब करे. सो फ्रेंड्स, म्हाका गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर ह्या चॅनलान म्हाका येवकार दिला आनी तुमी 2 उतरां सांगू आनी थँक्यू म्हणटा. आनी तुमी म्हाका अडकोताय कोण तो. सो फ्रेंड्स, हांव सांगूं सोदता व्हॅलेंटायन डेया तुमी तुमगे मायक पायक आनी तुमगे सगळे फॅमिली विश कराय. व्हॅलेंटायन म्हळ्यार व्हंकल न्हवऱ्याचो न्हू, तुमी सगळे फॅमिली विश करूंक जाय. आनी मोगान हो आयचो दीस साऱ्या आनी तुमी हो ब्लॉग शेअर कराय, दुसऱ्या भुरग्यां बी शेअर कराय आनी व्हडल्यांक बी शेअर कराय. व्हॅलेंटायन डे सगळो तुमी मोगान गोंयान एकवटान साराय. आनी चड वगत जालो कित्याक लास्ट टॉपीक तो आमगे गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर आंतोनियो डायस तो दितलो. तुमी आयकतली म्हूण हांव मागतां आनी म्हगे व्लॉग तेका दिता. सो फ्रेंड्स, सगळ्यांक तुमकां फ्रेंड्स सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हगे ब्लॉग चोयल म्हूण. आतां हांव कामाचें आहा तेका लागून म्हगे फेस मातशें एसकोन जाला, चड टायट जाला न्हू. आनी तुमकां सगळ्यांक कोणागे आज हॅपी बर्थडे आसल्या हॅपी बर्थडे आनी कोणा काजरा वरोस आसल्या हॅपी वेडींग एनिवर्सरी आनी कोणाक बाल्टी मारल्या गॉड ब्लेस यू. आनी कोणाच्या घरान जायती प्रॉब्लेम आहाय ती सॉल्व करूं जायनाय. सो फ्रेंड्स, तुमी सदांच दुसऱ्या पासत मागाय आनी आज व्हॅलेंटायन डे मोगान साराय आनी हिंगासो ब्लॉग काबार कोता मोग आसूं आनी सदांच तुमी सदांच झगडी कोनाकाय कळ्ळें. ओके.